नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। गोंयांत दिसपट्ट कोविड दुयेंती 1,500 पॉझिटिव्हिटी 20% पार। केंद्राची विदेशांतल्यांक 7 दीस होम क्वारंटीन सक्ती। गोंयांत हॉलाचेर 50% निर्बंध। सभांक आंकडो 100। कर्नाटकात एंट्री करतल्यांक 2 डोस RT-PCR नेगेटिव्ह सक्ती। गोंय कर्नाटक शिमेर गोंदळ। टुरिस्ट धंदेकारांचे हाल। गोंयांत येवंक मात 2 डोस वाल्यांक रान मेकळें। पंजाबात प्रधानमंत्र्याचे सुरक्षा घाळपणाचेर चौकशी। केंद्र सुप्रीम कोर्टात खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कटाचो दावो। सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाक रेकॉर्ड करूंक लायले सील। सावंत सरकारा आड काँग्रेसीचे 21 कलमी चार्जशीट। मोर्चा राजभवनाचे गेटी आयल्यान पुलीस घालून आडायल्ल्यान तणाव। राज्यपालाचो अपॉइंटमेंट रद्द। सरकाराचो निषेध। ओबीसीक 27%, जनरल अर्थीक मागासांक 10% राखीव कोटाचेर शिक्को। वैजकी पदवी अभ्यासक्रमाचे NEETक सुप्रीम कोर्टाचो बावटो। उत्पन्न मर्यादा 8 लाख। कन्नडिकाची वोट बँक पद्धतशीर मागण्यो सुरू। कन्नड महासंघ मागता खासा महामंडळ। आरजी म्हणटा माथ्यार बसयल्यात। बेकायदेशीर मतदारांक घरा धाडात। आरजीचो फुटबॉल। आपान विधानसभा वेंचणुकेक पयले लिस्ट केले जाहीर। पयले लिस्टांत 10 उमेदवार, 3 उत्तर गोंयचे, 7 दक्षिणेतले। पक्षांतरा आड पार्टी उमेदवारा कडच्यान घेतली एफिडेविट। आणि पेडणे पत्तो कट। बाबू मडगांव व्होकल फॉर लोकल। मठग्रामात दिगंबराक वडोवपाची गर्जना। बीजेपीचे तिकेटीर बाबू खंयी रावंक तयार। तेवटेन पेडणे कोरगांवकार मगोत। गोंयांत दिसपट्टे कोविड दुयेंती पावले 1,500। पॉझिटिव्हिटी 20% पार। केंद्राची विदेशांतल्यान येतल्यांक 7 दीस होम क्वारंटीन सक्ती। गोंय सरकाराचे आता कोविड निर्बंध। आरोग्य मंत्री म्हणटा दुसरे कोविड ल्हारा सारखी परिस्थिती आयलीच जाल्यार सगळी तयारी खंय दवरल्या। सरकारान हॉलांनी 50% मर्यादा। बसका सभांक 100 लोकांची मर्यादा घाली। 26 जानेवारी उपरांत रिव्ह्यू। मुख्यमंत्री म्हणटा नायट कर्फ्यू ना। आणि आज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट एपिडेमिक ॲक्ट 1897 ताज्या मार्फत आमी हे सगळे इन फोर्स आसतना एक एडिशनल आमी सर्क्युलर एपिडेमिक ॲक्ट इनवोक करता आणि ताज्या संदर्भात फक्त एकूच तेका ॲड करता विच इज एन पब्लीक गॅदरिंग शॅल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 50% ऑर मॅक्झिमम ऑफ द 50% ऑफ द सिटींग कॅपेसिटी फॉर इनडोर हॉल्स ऑर ऑडिटोरियम्स आणि सेकंड इज द मॅक्झिमम फॉर द 100 फॉर द ओपन एरिया। म्हणजे भायली पब्लीक मिटींग सुद्दां आसत जाल्यार ती 100 वयली घेवची न्ही। कसलीय पब्लीक मिटींग, कसलेंय पब्लीक गॅदरिंग, कसलेंय पब्लीक फंक्शन, एनीथींग ओपन प्लेसीचेर सुद्दां 100च्या वयर घेवचें न्ही। आनी इनडोर हितूर सुद्दां 50% ऑफ द कॅपेसिटी किंवा मॅक्झिमम इज 100 हाज्या वयर जे आसा एट अ टायम आमी म्हटलां एट अ टायम येवन वचून ते चड आसूं शकता। त्या खातीर ते जे आसा हे घेवचें। अदरवायज बाकी आमी इम्पोज जितके केल्ले आसा रेस्ट्रिक्शन्स सगळे बाकीच्या म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू जो अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर 19/12 काडला तो इन फोर्स आसा। आणि टुरिजमच्या वतीन 27 डिसेंबर काडलेले सर्क्युलर इन फोर्स आसा। आणि हाचे नवीन ऑर्डर जी आसा आमी हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीन आज हे जातली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा गोंय सरकारान कोविड संबंधित योग्य ते निर्णय घेतिल्ले आसा। एक्सपर्ट कमिटीन खंय काय कडक उपाय सांगल्यात। मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करतलो। Omicron is now spread, is all over the country. Omicron now, whether you call it indigenous spread or you call it spread through somebody coming from somewhere, it doesn't make any sense because now Omicron is there. Now we have to deal with Omicron. We are not dealing with Delta per se. So the protocol for that is already laid down. But now the load in anticipation that there can be
a load at some point. We have already made all the provisions at stage 1. If we have X number of patients, where at stage 2, what do we do? Stage 3, what do we do? Level 1, what do we do? Level 2, what do we do? Level 3, what do we do? That internally between the experts, they have already decided what's to be done, and I think we are pretty much comfortable at this stage. ओमिक्रॉन केशी वाढत आसा ताच्या फाटभुंयेर देशान विदेशी टुरिस्टां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यात. 7 दीस क्वॉरंटायन सक्तीचे केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकांत एंट्री करतल्यांक 2 डोस आनी RT-PCR नेगेटिव्ह सक्ती केल्ल्यान गोंय कर्नाटक बॉर्डरीचेर गोंधळ. पोळे चेकपोस्टार परिस्थिती सापूच वायट. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवन त्याच दिसा परत वतल्यांकय टेस्ट सक्ती. टुरिस्टांचे हाल. खेरीज बॉर्डरीचेर हाड व्हर करपाचो काम धंदो करतल्यांकय धकचपाटे. गोंयांत येवंक मात रान मेकळें. बबेश बोरकाराचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. आता आमी आसात गोंयच्या बॉर्डरीचेर, गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर. काल सडनली एक असो इशू जालो की गोंयच्या लोकांक कर्नाटकाची गेट एक्सेप्ट करना, भितर घेयना. ताका लागून आमी प्रत्यक्षांत पळोवपाक आयले. हांगा येयले कडेन अशें दिसून येयलें की तेणी तेंची नवीन SOP येयल्ली आसा. फक्त डबल डोस वॅक्सिनाचो आसल्यार चलना, तर RT-PCR आसा जो कंपल्सरी आसा. तुम्ही चेक करून हाडका रिपोर्ट हाडटा ना RT-PCR आसल्या भितर सोडटा. आर्टिफिशियल भितर सोडा ना आनी डबल वॅक्सिनाचेर डबल वॅक्सिन विथ आर्टिफिशियल डबल वॅक्सिन डबल वॅक्सिन विथ RT-PCR. त्या कारणान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसा. गोंयचे लोक जे कर्नाटकांत वयताले, तशेंच कर्नाटकाचे जे लोक गोंयांत ट्युरिस्ट म्हणून येयल्ले आशिल्ले, आतां आमकां कांय लोक मेळ्ळे तेंचेय हाल जाल्ले आसा. ते काल गोंयांत येयल्ले, पयर गोंयांत येयल्ले, पूण वयता आसतना तांकां RT-PCR कंपल्सरी केल्ल्यान तेय हांगा अडकून उडयल्ले आसात. अभी क्या है ना, अभी RT-PCR करके आना है तो हम गोवा जाना पडेगा. वो कैसे इधर एटलीस्ट यू हैव टू चेक हियर ना, यू हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स. कर्नाटकाचे लोक हेवटे येता, हेवटे लोक कर्नाटका वयता, चालू आसता. सो आतां गेटीचेर RT-PCR कंपल्सरी केला. बिजनसाक इफेक्ट पडटलो तुमकां आतां? वय पडटलोच. किती प्रॉब्लेम आसा म्हणटा तुमी? आमकां मनाक हा आमी पगार घेवन नाका, भाड्या हॉटेल येयला, तें पेमेंट करूं जाय. मागीर धंदो आमी नुस्तें बी हाडलो, स्टॉक सडनली बंद केल्यार कशें जातलें कळना हाडना. नुस्तें हाडपाक व्हरपाक तुमकां आमकां डेली आमकां पगार वचूंक पडटा. वॅक्सिन मारपाक कंपल्सरी केल्ली, मात RT-PCR कंपल्सरी. हें कितें वच तेजें बिजनसा इफेक्ट जाता. जातलोच गॅरंटी जातलो. आतां पळय टेबल खाली आसा मुळात. आमचे दोन्ही डबल वॅक्सिन मारलं जाल्यार आम्हाला डबल वॅक्सिन मारलेले अलाव करता. अजून नवीन SOP येवना. RT-PCR खंय करप, काणकोण करप, मडगांव करप, हेजी कोणाक कांय कल्पना ना. धांवा लोकांची जाल्ली आसा. तशेंच कर्नाटका सरकारान एक गोश्ट बरी केल्ली आसा की इन केस खंयचो जर पेशंट कर्नाटका वयता जाल्यार ताका एंटिजन टेस्ट एमर्जन्सी म्हणून थंय दवरलेली आसा. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे पंजाब भेटे वेळार आंदोलकांनी ताफो आडावन केलो तो खलिस्तानी सीख फॉर जस्टिसाचो आतंकवादी यत्न. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचो भाग असो दावो केंद्रान सुप्रीम कोर्टांत केला. केंद्र पंजाब सरकाराचे चौकशी पंगडाचेर NIAचो अधिकारी आसचो म्हूण मागता. सुप्रीम कोर्टान चौकशीचे नजरेन हरियाणा, पंजाब हायकोर्टाक प्रधानमंत्र्याचे भेटेचे रेकॉर्ड सील करूंक लायल्यात. उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा देता. पंजाब आजादी वाल चल चुका है. इसका फैसला आज पंजाब ने कीता है. राष्ट्रीय आणि राज्य पावणार BJPन घडणुके वयल्यान पंजाब सरकार आणि काँग्रेसीचो निषेध सुरू केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमदार मंत्र्याक घेवन राज्यपालाक मेळ्ळो. म्हाका दिसता हांव खरोखरूच म्हणजे ह्या घटनेचो निशेध व्यक्त करता. कारण ह्या पद्दतीची इन्क्वायरी जी आसा ही इन्क्वायरी करची आनी ती बी आमी रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले गव्हर्नर साहेबाक की राष्ट्रपतींच्या हस्ते तांच्यांनी इंटरव्हीन करून थंयसरल्या गव्हर्मेंटा कडेन हाजी सखोलान चवकशी जावची. कारण परत अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स, कारण पंतप्रधान हे उच्च पद आसा, प्रत्येक राज्यांत ते सगळी कडेन वता आनी तेंची सेक्युरिटी प्रायम सेक्युरिटी आसता. ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावप आनी ताज्या उपरांत
म्हणजे त्याच्याय फुडें एक स्टेप वचोन ते सरकार बरखास्त करप म्हाका जाल्यार दिसता राष्ट्रपतीन अशा पद्दतीचे जे पंतप्रधानाक सेक्युरिटी दिवपाक शकना अशा पद्दतीच्या सरकाराक अधिकार ना. इवन दो पॉलिटिकल पार्टी कोणूय खंयचोय लिडर खंयसरूय येता म्हाका दिसता गोंयांत तर सगळे लिडर येता तांकां पूर्ण सेक्युरिटी दिवपाचें काम आमचें आसता. काल आमचे पंतप्रधान पंजाबाक गेल्ले पण पंजाबाक काँग्रेसचें सरकार आसा, गोंयांत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. पण गोंयांत येता आसतना आमचे वेस्ट बेंगॉलची मुख्यमंत्री आसतली किंवा दिल्लीचो मुख्यमंत्री आसतलो तो काय भारतीय जनता पार्टीचो ना, ती TMCची तो आम आदमी पार्टी. पण एज अ प्रोटोकॉल म्हणून तांकां जी वेवस्था तांकां जी सेक्युरिटी दिवपाक जाय ती पूर्णपणे सरकार गोंयचें सरकार आमचें दिता. ऑल इंडिया तशेंच दिवं जाय. पंतप्रधान जे आसात ते एका पॉलिटिकल पार्टीचे आसनात, पॉलिटिकल पार्टीचे ते निवडून आयिल्ले आसतात. नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचे जरी नेते असले असत, पंतप्रधान हे सबंद देशाचे असतात आणि त्याकडून कायद्या प्रमाणे तांकां जी सेक्युरिटी आसा ती सेक्युरिटी थंय दिवं जाय ही तितली गरजेची आसा. हे घडणुके उपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीक मेळून आयला. राष्ट्रपतीनूय घडणुकेचेर हुस्को उक्तायला. राज्यपाल म्हणटा घडल्या ती गजाल सिरियस. They have placed their request before me and I will convey it properly today. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सावंत सरकारा आड 21 कलमी चार्जशीट घालूंक गेल्लो काँग्रेसीचो मोर्चा पोलिसांनी राजभवनाच्या भायल्यान आडायल्ल्यान तणाव. राज्यपालान दिल्लो अपॉइंटमेंट भितऱ्या सुपर सीएमान रद्द करूंक लायलो म्हूण काँग्रेस फुर्योद. पुलिसां कडेन वाद. मोर्चाचे फुडारपण करपी कन्हैया कुमार, P. चिदंबरम, दिनेश गुंडूराव, दिगंबर कामत, गिरीश आनी सार्दीन. सरकाराचे दीस खंय भल्ले. चार्जशीट घराघरांनी पावोवपाची शिटकावणी. कलमी चार्जेस, सिरियस चार्जेस गोंयच्या लोकांच्या वतीन काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराचेर करता तेन्ना राज्यपालाक त्यांनी आदेश दिलो. नॉर्मली राज्यपाल सरकाराक आदेश दिता. गोंय राज्याक BJPचा सुपर सीएम आणि सीएमान राज्यपालाक आदेश दिलो की काँग्रेसीचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल कर म्हणून. आणि गव्हर्नराच्या ऑफिसरले आयज आमकां सांगता की तुमचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल जाल्ले आसा, आपूण राजभवनाक ना म्हणून. ह्या BJPच्या सरकारान BJPच्या मुख्यमंत्र्यान आणि सुपर सीएमान राज्यपालाक फट केल्लो आसा. गव्हर्नर म्हणजे एक स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी. गव्हर्नराचेर एक वेगळो विश्वास आसता आणि गव्हर्नर आयज गोंयांत फटींग जाल्लो आसा, गोंयकारां कडेन फटींग जाल्लो आसा. कारण गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ले आशिल्ले 8 लोकां खातीर. म्हणजे गोंय राज्याच्या राज्यपालाक आपली मान खाली करून फटींगपण करपाक शकता हे सरकार. आज आम्ही हांगा बऱ्या पद्धतीन आयिल्ले पूण ज्या पद्धतीन ह्या सरकारान आमकां सगळ्यांक ट्रीट केले आणि आमी हांगा आसतनाच गव्हर्नर उठलो आनी गेलो. हो लोकशाहीची खरें म्हणल्यार थट्टा. इट इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. आता कन्नडिगांची वोट बँक करून एक पद्धतशीर मागणी येत आसा. कन्नड महासंघ आता गोंयच्या कन्नडिगांचे इश्यू तडीक लावंक खासा महामंडळ मागतात. हे वेवस्थेक तेको दितले पक्ष उमेदवारांक खंय कन्नडिगांचो तेको. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा वोट बँक करून असल्यांक आमदार मंत्र्यांनी माथ्यार बसयल्यात. असल्या बेकायदेशीर मतदारांक घरा धाडपाचे. एकूय इश्यू ना, खूब आसा इश्यू मायग्रंट लोकांची. तुमी तरी आमकां हे रिजर्वेशन दिवचे ना कित्याक तो लॉंग प्रोसिजर आसा. रिजर्वेशन हांव मागचें ना तुमचे कडेन. आमकां एटलिस्ट एक चेंबर कार्पोरेशन म्हणजे कितें खंयचे लोकांची काम करपाक एक कार्पोरेशन आणि 1-2-3 ऑफिसर आणि एक लॅपटॉप कॉम्प्युटर बसून एक चेंबर दिले जाल्यार त्यांचे काम करपाक एटलिस्ट आमकां हे जाता. तो आमकां आमच्या खातीर तो फुडें येवन तो आमकां लिडींग घेवन तो सांगता जाल्यार आमी तांकां रिस्पेक्ट दिवचें पडटा न्हू, वोट घालचें पडटा न्हू. मागीर जितल्या लोकांनी इल्लीगल वोटिंग कार्डां केला, इल्लीगल कॉमन्सात लँड एन्क्रोच केला, इल्लीगल धंदे करतात, क्रायम्स करतात, जे क्रिमिनल्स आसा तांकां पयलीं तुम्ही कर्नाटका धाडा. पयलीं तांकां क्लियर करा गोंयच्यान.
जे क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज करतात, इलिगली रावतात, इलिगल धंदो करतात, इलिगल वोटिंग कार्ड करतात, बोगस डॉक्युमेंट करतात, तांकां पयलीं कर्नाटका धाडा. मागीर कितें तें तुमचें कॉर्पोरेशन करपाचें काय तुमकां कॉर्पोरेशन करून तुमच्या गांवांक धाडपाचें तें कितें तें आमी मागीर डिसायड करतले. पूण हे एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी तरी तुमकां सपोर्ट करपाचें ना. वेंचणूक आयोगान सिंबॉल दिला. आरजी आतां फुटबॉल चिन्हाचेर वेंचणुकेक देंवता. गोवा सुराज पक्षाची खंय हरकत ना. आमी एक डिक्लेरेशन करपाक येयला तुमच्या कडेन की 2022 जे असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी फुटबॉल एज अ सिंबॉल हेचेर आमी आमचे 40 कॅन्डिडेट आसा ते कंटेस्ट करतले. GSRP वांगडा आमी सदांच आसतले, तांकां थँकफूल आसतले की तेंच्यांनी आमकां पार्टी गिफ्ट केल्ली. ही पार्टी आमचीच जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकारान निमाणे मोगूंत एंट्री मारली. सुदीन ढवळीकार, जीत आरोलकार आनी पक्षाच्या कांय ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी ताका येवकार दिलो. पर्रीकारान एका तेंपार पेडण्यात थळाव्या उमेदवाराचें खंय उतर दिल्लें. बीजेपी तें उतर पाळूंक शकली ना. मोगून थळावो उमेदवार दिलो. हे खेप खंय मुख्यमंत्री मोगोचोच. थँक्यू सर. राजन भाईचो प्रवेश जाल्लो आसा MG पक्षान आमच्या. मनोहर भाई पर्रीकारांचे हे शब्द ह्यो सरकार पाळटलो दिसता म्हणून, पूण अशें घडलें ना. आनी अभिमान दिसता तेंचे उदार आयज मोगो पक्ष सांबाळटा आनी तेंचे उतरा प्रमाणे आयज मोगो पक्षाचो स्थानिक उमेदवार आयज निवडून पेडणेकार दितले, इतली म्हाका खात्री आसा. हाडपाचा कोण तरी मूळ कारण आसत तर माझ्या पेडण्यातलो प्रत्येक माणूस, ह्या प्रत्येक पेडणेकारामुळे मी आज माझ्या राजकारणाचो पहिलो दीस भितर सरलोय. ह्या जर मोठेपण आसा तर राजनाच्या पेक्षा संपूर्ण पेडणेकराच्या प्रत्येक घराघरातल्या माणसाचा आसा. मी मगो पक्षाक खरंच धन्यवाद दितोय मनापासून, ज्यांच्यानी आमच्या पेडणेकराचो स्वाभिमान भागला. जसो मगो पक्ष ह्यो बाले किल्ला पयलींच्यान आसलो आनी ह्याच्या फुडें दरवेळी तो बाले किल्लाच उरतलो आनी आमचो पेडणेकार ह्यो सदांच विधानसभेत आसतलो आनी बरा कार्य करतलो. जो येता तो 30%च्या गणितान येता. मित्रांनो, आमचो मोगो पक्षाचो आमदार म्हाका सोडून गेलो. मोगो पक्षाचो म्हणजे मोगो पक्षाक सोडून गेलो. कितें मेळयलें ताणें? कितें मेळयलें फाटले 4 वर्सां? ताणें सामकें हांगा कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो. तूं म्हाका सोडून गेलो न्हय. हांव आसतना तूंच आशिल्लो मंत्री, तुका आमी काडून आशिल्लो. तूं सोडून गेलो फक्त डेप्युटी CMचे लेबल मेळटा म्हणून आनी फाटल्यान एक पोलिशेची गाडी मेळटा म्हणून. आनी कितें मेळ्ळें तुका? तुका पोर्टफोलियो तुजे भारतीय जनता पक्षान चेंज केले. म्हज्या वेळार आशिल्ले ते तुमच्या राजेन कोरगांवकारा फाटल्यान उबे रावा, आमी तुमचे फाटल्यान. पेडणे पत्तो कट जाल्ल्यान बाबू आतां मडगांवकारां खातीर वोकल फॉर लोकल जाला. तो खंय मडगांवच्यान वेंचणूक लढूंक तयार.
बीजेपीचे तिकेट मेळटा जाल्यार बाबू मडगांवच न्ही खंयच्याय मतदारसंघांतल्यान वेंचणुकेची चॅलेंज घेवंक खंय तयार. आपूण बीजेपीचो निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हूण बाबू सांगता. मठग्रामांत दिगंबराक वडोवपाची गर्जना. आज पार्टीक दिसता बाबून मडगांव रावचे. पार्टीचो हांव एक सैनीक. बाबू आसगांवकर म्हणटा कार्य सगळे कडेन केल्लें आहा. हे पार्टी दिगंबराक उडयतली. आज पार्टीक दिसता बाबून मडगांव रावचे. हांव तयार आहा. पार्टीचो हांव एक सैनीक. हांवें सांगला लास्ट टायम माझे इलेक्शन जाला तेन्ना सांगला, तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट केला तेन्ना लोकांक सांगलेलें. आतां हांव बीजेपी माय म्हणून आनी बीजेपी सांगते फुडें वयता. आनी 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 पार्टी म्हणटा आनी आनी पक्ष म्हणटना पार्टी सांगता. पार्टीन फाल्यां सांगलें हांगा रावलो रावतलो 100%. बाबू आसगांवकर म्हणटा कार्य सगळे कडेन केल्लें आहा. बाबू आसगांवकर म्हणटा सावथान नावेली आमचो होल्ड आहा, तसोच आमचो फातोर्डा होल्ड आहा, शेरावली बाणावली होल्ड आहा. हें सांगात मरे. कुर्तरी होल्ड आहा. पेडण्या 2दा जिखिल्लो बाबू म्हणटा तो खंय मडगांवाचो ग्रास रूट लिडर. मठग्रामांत दिगंबराक वडोवपाची भाशा. बीजेपी हे फाटी दिगंबराक उडयतली. आणि तुम्ही बाबू त्यांनी आता इतले सॅक्रिफायस सगळें केलेलें आसा. आता बीजेपीचो कॅन्डिडेट प्रवीण म्हणून म्हाका दिसता. तुमी प्रवीणाक हेल्प करतले बीजेपीचो लॉयल सोल्जर म्हणून. हांव बीजेपी कितें सांगता तशें वयतलो. सो यू आर एन प्रवीण फ्रेंड. मडगांवा मुस्लिमांक खंय फक्त मतांक पुरते वापरल्यात. 40 वर्सां जाली तांचो कब्रस्तानाचो विशय तडीक लागना म्हूण दिगंबराक थोमणो. हो इश्यू म्हणतो कोणें घेवपाचो. हो इश्यू म्हणतो दिगंबर कामतीन घेवपाक जाय. आयक रे बाबा, दिगंबर कामतीन हो इश्यू घेवपाक जाय. कारण तो कितले फावटी आयला कब्रस्तानाच्या कुस्ता. कब्रस्तान दिता 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 म्हणून तो निवडून आयलो. आनी आज भारतीय जनता पार्टी उठली आमची पार्टी बारीक समाजाची पार्टी दाखोवन दिता जे मुसलमांक न्याय दिवपा खातीर. जो कब्रस्तान जो आसलोलो जे एक्वायर केल्ली जमीन जे आमी पोजिशन दिला ते परत तांकां दिवपाक आनी तेज्या खातीर अशें हें काम करपा आहलें कोणें दिगंबर कामतीन CPM मुसलमान पोस्ट करून प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. आम आदमी पार्टीन विधानसभा वेंचणुकेक पयलें लिस्ट जाहीर केलें. पयले लिस्टांत 10 उमेदवार जाहीर. आप 40 मतदारसंघांनी वेंचणूक लढयतले. दुसऱ्या पक्षांत वच्चें ना म्हूण आपाच्या उमेदवारांक खंय आतां लिगल एफिडेवीट दिवची पडटली. 3 उत्तर गोंयांत जाल्यार 7 उमेदवार दक्षिण गोंयचे. आम आदमी पार्टीन पयले लिस्ट जाहीर केला. 3 उत्तर गोंयांत जाल्यार 7 दक्षिण गोंया खातीर उमेदवार जाहीर केल्यात. पयलो अद्वोगाद अमित पालेकर सांताक्रूज, विश्वजीत राणे परये, महादेव नाईक शिरोडा, वाळपय सत्यविजय नाईक, प्रेमानंद नानुस्कर दाबोळे, अलिना सल्दाना कुठ्ठाळे, वेन्झी विएगास बाणावले, प्रतिमा कुदिनो नावेली, अभिजित देसाई सांग्यार आणि कुडतरे डॉमिनिक गावकार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओबीसी खातीर 27% आनी जनरलांतल्या अर्थीक मागासांक 10% राखीव कोटाचेर शिक्को मारून सुप्रीम कोर्टान अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट NEETक शुक्रारा बावटो दाखयलो. अजय भूषण पांडे कमिटीचे शिफारशी प्रमाण अंदूच्या वर्सा एडमिशनाक अर्थीक मागासां खातीर वर्साक 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा लागू दवरपाचें थारलां. सांकवाळ हावसिंग बोर्डाच्या लमाणीची कितली वर्सांची मागणी तडीक. घरां तांच्या नांवार जाली म्हूण सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लय सांगता. हें सगळें खंय मावीन फुडें सरिल्ल्यान जालां. अलिना म्हणटा वगीच कोणेंय कामाचें क्रेडीट घेवचें न्ही. तें काम खंय अलिनाच्या फुडारपणान पर्रीकारान मुख्यमंत्री आसतना केल्लें. आतां लोक फक्त फॉर्मालिटी करता. लास्ट 40 इयर्साचो इश्यू आशिल्ले ते कितें हेंगे जे घरां आशिल्ले हावसिंग बोर्डा एक्चुली तांकां उजो लागले तेजे उपरांत ते हिंगा आयिल्ले. मागीर तेंचे तांकां गव्हर्मेंटांनी प्रॉमीस केलें की ते जे घरां आहा पळय तेंचे नांवां तांकां जे लँड आसा 75 स्क्वेअर मिटर तांकां दितले म्हणून. पूण आफ्टर 40 इयर्स जाले ते लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्ले आनी आयज आमचो
ऑनरेबल हावजिंग बोर्ड मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर प्लस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सर मोविन गुदिनो सरा लागून आज आमच्या मिटिंगेन बोर्ड मिटिंगान आमी पास केलें. आय एम व्हेरी मच हॅपी. इट इज डन थ्रू माय हँड बिकॉज आय वॉज अ मेंबर फॉर लास्ट 6 months. 6 महिने जाल्ले की हावजिंग बोर्ड म्हाका मेंबर जाल्लो. I'm surprised that some people are claiming that they are the ones who, have given the 49 tenements to the owners now. I would like to make just one point very clear and very definitely that the 49 tenements issue was solved for the people, for the residents of these 49 tenements during my first tenure when late Sir Parrikar was the Chief Minister of Goa, and the issue was solved and it was notified in the official gazette. 40 फॅमिली ना, साधारण 260 सुमार फॅमिली आहा. आनीक लिगल करतलो जाल्यार सुभाष शिरोडकर आनी मोविन गुदिनो मेळोन तें लिगल करूंक शकना. कितें तरी रूल हाडटलो आनी ते रूल एमेंड करतलो जाल्यार एसेंब्लीक ते रूल येवपाक जाय. आज कितलेशे प्रश्न आसात. आमचो गोंयकार आज घर नासतना कितलेशे आसात. गोंयकारांक घराची गरज आसा. तेणें गिरीश पिल्ले सारको जो नॉन गोवन जो भायलो मनीस तेका हो गोंयकाराचो अधिकार दिवन हे गोंय दुसरे वाटेच्यान खंयच्यान तरी कॅप्चर करून हे गोंयचेर आपणाची पकड आपणाचो अधिकार मेळोवन घेवपाचो तेणें प्रयत्न केल्लो आसा. संसदेचे कोयरा विल्याचे दामू राजकारण करता. खुद्द वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल उलयता ताचे वेल्यान सिद्ध जाता म्हूण विजय सांगता. सीएम आनी पडेल आमदाराचे डबल इंजीन खंय फातोड्डे आड वावुरता म्हूण बाण. सबका साथ सबका विकास फक्त घोशणा. विरोधी आमदार आसा थंय सरकार राजकारण करता म्हूण खंय मंत्रीच सरकाराक एक्सपोज करतात. की राजकारण करप न्ही म्हणून वेन इट कम्स टू पब्लीक निड्स म्हळ्यार सोंसड्याचे इश्यूचेर सरकार मुद्दाम डिले करता आनी डिले करून सोंसड्याचें सोल्युशन डिले करता. कित्याक एक कॅन्डिडेट आदलो आमदार वो एस्पिरंट टिकेटीचो एस्पिरंट हाका वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. वो डायरेक्ट स्टेटमेंट जो वेस्ट मिनिस्टर आनी मायकल लोबोन केला हाजेर अशें दिसता की ताणें सारको डायरेक्ट फार मारिल्लो आहा. स्ट्रेट फार मारला. आनीक हातून सिद्ध जाता की आमी सदांच म्हणटाले की आमी पयर हडताल केलो तेन्ना म्हणलां की पडिल्लो BJPचो उमेदवार दामू नाईक आनीक आतांचो मुखेलमंत्री ही डबल इंजिनां जी फातोर्डाचो विकासाची गाडी डिरेल करता. सो दीज आर द डबल इंजिन्स डिरेलिंग फातोर्डाज डेव्हलपमेंट. समविचारी पक्षांनी खंय एक जावंक जाय नाजाल्यार BJP गोंय काबार करतली. सगळे जर एक जाले जाल्यार गोंयकारांकूय एक दिशा एक होप मेळटा. एक आशेचें किरण आसता की बाबा आमी एक आसात आनी कितें तरी जावंक शकता म्हणून. आनी सर्वसामान्य गोंयकाराक आमी न्याय दिवंक शकतले. ना जाल्यार BJP चिटींग करून ही आनी एक स्टेट घेतले आनी ही स्टेट घेवन फुडले पिळगेक काबार करतले. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. काँग्रेसीक कोणा आड लढपाक जाय तें सारखें कळटा. BJP कोण कोण मजत करता तें सगळ्यांक खबर आसा म्हूण काँग्रेसीचो युवा फुडारी कन्हैया कुमार उलयलो. मडगांव MCC हॉलांत काँग्रेसीचें युवा स्पंदन जालें. कन्हैयाचो विद्यार्थ्यां कडेन संवाद. आदल्या सांजे म्हापशें भोवजन समाजा बरोबर असलोच संवाद जाल्लो. कमजोर करके अगर किसी को लग रहा है वो भाजपा से लड़ रहे हैं तो भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं. और हमने अपनी जिंदगी में लड़ना किससे है ये तय कर लिया है. अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमको गोडसे से लड़ना है तो गांधी और अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे दोस्त अपने आप हो जाएंगे. म्हापशा बहुजन समाजाबरोबर संवाद साधताना कन्हैयान सरकाराक धुलो.
परिस्थिती जाग्यार घालूंक खंय काँग्रेसूच जाय. गोंयांतली कोविड पॉझिटिव्हिटी रेटूय वयर काडली. हम जहां भी जाएंगे वो हमारा विरोध करने के लिए आएंगे. विरोध करने के लिए आएंगे तो रात में उनका भोजन और तो कुछ तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू इन गोवा एंड इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज कि गोवा की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम माइनिंग बंद करा देंगे. एक तो आपने माइनिंग बंद कर दिया, दूसरा कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ा है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फातर्पे शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा शुक्रारासावन सुरू जाली. फातर्पेकान्नीची जात्रा फामाद. जात्रेक गोंयच्यानूच न्ही, गोंया भायल्यानूय लोक येता. हे जात्रेक लोक चडसो मागणी पावोवंक म्हणून येता. 12 जानेर मेरेन जात्रा आसतली. निमाणे दिसा महारथाक हजारांनी लोक जाता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौंगाक मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.